Page 11, Povitamji Sabha, 823. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो. तुमच्या भयणीन भावनो, आमकां देवान आपणायलेली आसा. सुरवातीक ताणें आमकां जेजू आपल्या पुताक उद्देशी ह्या संवसारांत हाडलेली आसा. तो शब्द आनी शब्द वरवीं सगळें घडलेलें आसा. पूण आमी पातकान पडल्या आनी पातकांतली आमकां निवादच्या देवान आनी एक विस्मीत करून हाडलें. ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी पुता सगळें कशे भाशेन आमी देवाची भुरग्यांचें जिवीत जिवंक जाय तें आमकां ताणें दाखयलें. आयची वाचपां आमकां तेंच कळीत करतली. पावलूक पयलें तें समजोंक नासलेलें, पूण मागीर ताका तें समजलें की आपूण न्हय, देव आपल्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आनी जेजूच्या एकवटान हो सगळो वावर फुडें व्हरता. आनी जेजू आमकां दाखयतलो कशे भाशेन आपूण न्हय, तुमी जरी तर म्हाका पळयतात जाल्यार तुमी बापाकूच पळयतात म्हणून ताणें आमकां कळीत केल्लें आसा. आमी कशें आमचें जिवीत जियेलां, कशे भाशेन आमी जियेता. आमी भायल्यानूच फकत भक्तीन आसा की भितरल्यान खरेपणी आमची काळजां जेजूच्या एकवटान आसात. आनी जेजूच्या एकवटान आसात तर जाल्यार आमची उतरां कन्यो चाल ताची जातली. हे भाशेन जावंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी ह्या सगळ्या पातकांतली आमकां काडून उडय आनी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जिवंक तूं आमकां कृपेन भर म्हणून आतां सगळीं जाणां आमी हें मागणें काळजान थावन दोळे धांपून म्हणया. हांव पातकी सोद पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक कितें करात म्हणून प्रार्थना. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. Song.
देवान आमकां सगळ्या पात्रांतली नितळ केल्या. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां देवाक लोकांक आनी देवाची महिमा तुस्त आमी सगळीं जाणां गावया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवन भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडूंडारची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचे भावार दोगतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगून आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सगळीं आतां बसून देवाचें उतर चिंतदान आयकुया. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंकोतीचे ओगले उणे आखे शार देवाचे उतर आयकून एकठांय जाले. इतले उपसम पळोवन जुदे लोक नाटकांय बोडलो आनी निंदा करून पावलून सांगतालो ताचे आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलो आनी ल्हानपासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पळयलें तुमकां परबोध करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेतना देखून सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात. देखून आतां आमी विदेशीची वाटेन चलता, कित्याक अशें आमकां सवेस्परान फर्मायलां. प्रिथुमेचे
शिशां पर्यंत तुवें तारून पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक ताणें मान दिलो. आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलें आसलें तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. हें पोरें देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडलें, पूण जुदेवांनी थोड्या बुकीवून आनी उंच कुलेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उंचाबूल केली आनी पावलून आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलें. देखून ते जुदेवाचेर आड आपल्या पांयांचो धुलो फाफडून एकोणीत गेले, पूण सीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरलें. देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. एक फावट म्हणूया. शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. सवेस्परान रचून गांव नवे गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हातांतल्या बोलान आनी पवित्र बाबल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. इस्रायलाच्या कुल्यात ताणें आपलो ती विश्वासी मोनान दवर सवेस्परान आपली सोडवून परगतली. राष्ट्रांचे दोल्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी दोनगांनी सवेस्पराचे मानाक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवून फांकली. उदकारा उबी रावया. तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे सीस जातल्यात आनी तुमकां सोल ओळखून येतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जोमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजें सोबें आसा म्हूण तुमी सोत माननाय.
जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच वस्तूंकी उलयना, पूण म्हजें सोबें आसा तो बाप आपली कर्तृत्वां करीत आसा. म्हजें स्वत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजें सोबें आसा. कर्तृत्वाक लागून तरी स्वत मानात. हांव तुमकां स्वत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तृत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाची जाता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सोबें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमकां आयची देवाची उतरां सगळीं समजली आसतली. तुमी तर आमचो राज्य आसलेले जाल्यार खूब फाटी कितें जाता, आमी हांगसर आसा पूण आमची चिंतना आनी खंयच आसता, हय की ना. पूण हांगसर तर तुमी हाजेर जाल्ले जाल्यार जें आमकां पावलून सांगलां आनी जेजून सांगलां तितलें तुमकां समजतलें. जेजू कोण? जेजू देवाचो पूत आनी आमी कोण? देवाची भुरगीं. तो देवाचो पूत आनी तो आमचे सारकेलो जावन आमचे गतीक तो आयलो आनी आमचें जिवीत ताणें पत्करलें. एका मनशान तें सगळें घडयलें. कोणें तें? आदाम. पूण आतां जेजू सोबें देवान आमकां परतून आपणायलेलें आसा. जेजू सोबें आमी बापाक एकवटून जिवंक शकता, कित्याक जेजू बापाक एकवटून जियेतालो आनी इतलो ताचो संबंद लागशिल्लो आसलेलो की जेन्ना आमी जेजूक पळयता तेन्ना आमी बापाकूच पळयता म्हणून ताणें आमकां कळीत केल्लें आसा. आनी तो कितें म्हणटा आनी हांव करिना, बाप म्हजी सोबें उलयता, बाप म्हजी सोबें कर्तृत्वां करता. आनी तुमी तर म्हाका एकवटून रावशात जाल्यार तुमी तेच भाशेन करतले, कित्याक तितलेंच न्हय, ताची किंग सुबेज, कित्याक तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यार आनी बापूय तुमकां हें सगळें दितलो आनी म्हजे परस तुमी आनिकूय बरी श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतले, कित्याक हांव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगळें आसता आनी आसा. आनी हाका लागून आयज जे आमी मनांत हाडटा की भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक हांगसर कोणें धाडलो? देवानूच ताका हांगसर हाडलो आनी देवूच ताचें सगळें वावुरतालो आनी देवाकूच एकवटून तो आपलें जिवीत सारतालो. हें तर आमी पत्करिना जाल्यार खरेपणी आमी देवाचें भुरग्यांचें जिवीत जियेना. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान जो भावार्थ आमकां जेजू उद्देशी हाडलेलो आसा तो आमी आजून जियेना. तो तुमी जेजू पासत करपाची गरज ना. आमी जेजूक एकवटून रावंक जाय, बाकीचें सगळें तो करतलो. हें समजलें की ना तुमकां? समजलां की ना? आमी जेजूक एकवटून जितली रावतल्या तितलो जेजू आमचे सगळें आमच्या उतरांनी कोण्यांतल्यान आनी चालींतल्यान आपलो वावर, बापाचो वावर ह्या संवसारांत फुडें व्हरतलो. आतां हिचोर तो आमच्या घराब्यार, आमच्या फिरगोजीक, आमच्या समुदायाक. पूण आमी जाणा एकामेकाक वळखता. कशी वळखता आमी? आमच्या पातकांनी आमी वळखता. हें कोण? तें केलें. तें कोण? तो कोण? आमच्या पातकांनी आमी वळखता. पूण देवाच्या कोन्यांनी आमी वळखोंक जाय. तें खरेंच देवाक एकवटून सगळें करता, दुसऱ्यांक बक्षिता, दुसऱ्यांक पावता. असलें जावंक जाय आमचें जिवीत. गोंयांत खूब लोक येतात
आनी ती म्हणटात गोंयकारां एकदम शांत, पूण आमी जाणो कितली उचांबळ पळय ती आमी. आमच्या घरादारांनी आमी एकामेकाचो मोग करिनात. भाव भयणां मदें कितली दुस्पट, एकामेका बरोबर उलयनात. असलें आमचें जिवीत तर आमी जियेत जाल्यार आमी जेजूक बिलकूल साक्षी दिना आनी जेजून आमकां दिलेलें आसा तें आमी बिलकूल समजोंक ना. आनी हो बावड जो सान फ्रांसीस शेवेरान हाडला तो आमी सगळ्यांनी भोश्टायलेलो आसा, अशें करूंक फावना. पूण कित्याक लागून करता? कित्याक देंवचार जेन्ना आमी आमकां एकवटोन जियेता तेन्ना तो आमकां आपल्या ताब्यांत करता. पूण जेन्ना आमी जेजू काजीर जावन जिवंक लागता, आनी तें तुमकां हांवें सांगलां कशें करूंक जाय पळय तें. सुस्कार भायर सोडटना जी चिंतना बरी वायट पोजडी कसली जावं आनी जी भावना आमचे मदें आसात ती आमी सगळी जेजूच्या नांवान भायर काडूंक जाय. जेजू 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 जेजू. सुस्कार घेतना मागीर ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येता. आनी हें जें वाडत लागलें की ना मागीर आमची चिंतना आमची भावना अदीक आनी अदीक जेजूची जावंक लागतली. हे भशेन जेजू जियेलो आनी ताणें आमकां सांगलें म्हजे सगळें रिगून रावात. रिगून म्हणजे कितें? सारको भितरले भितर. आनी कशें रावतले आमी? सुस्कारांतल्यान. सुस्कार आमचे भितरले भितर सगळ्या सांद्यांनी सगळे सुवातेचेर तो पावता. आनी हे भाशेन जेजू आमच्या सगळ्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या सांग्यांनी पावता. ताका लागून म्हजे भयणीन भावनो असले मागणे तुमी पत्करात. तुमकां हांवें सदांच सांगलां आनी सांगत रावतलो, कित्याक तें आजून तुमकां कळोंक ना. जांकां कळलेलें आसा मातसोकूच करतात, बाकीचे मागीर सोडून दितात. ना, ते आमी दृढ ताका विस्वासान धरून रावंक जाय. आनी तुमकां हांवें सांगलां कोण घेयात आनी प्रत्येक मणी आसा न्हय सुस्कार घेयात. जेजू 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 म्हणून जी चिंतना भावना कसलीय जावं ती भियेनाकात, सगळीं भायर काडत जेजूच्या नांवान. आनी ती रोखडीच नपयत जातली. पूण ती परतून येतली, परतून घालत तांकां भायर. आनी मागीर हें काबार जाता म्हणटच कोण तुमी सारकी शांत जातल्यात. आनी मागीर कितें जाता? मागीर जेजू रातभर आमचें सगळें वावुरता आनी आमकां भितरल्यान परतून आपल्या सारकी घडोवन हाडटा. सकाळीं उठली की ना ताका परतून एकवटान रावा, हेच भाशेन मागण्यांत रावा. आनी हांव तुमकां गॅरंटी दितां तुमचे कुडींत मनाक वतल्यान तो पेकोवणी गोठाय आनी जाणवाय आमकां दितलो. आनी दिसभर मागीर आमी ताच्या एकवटान आमी जियेतल्या आनी हे भाशेन आमी ताका साक्षी दितल्या. कित्याक जेजूक एकवटून रावली की जेजू बापाक एकवटून रावता आनी ती ते दोगूय जाण आनी पयलो आत्मो आमचें सगळें वावुरता. ही भाशेन आमी खरी क्रिस्तांवां जातल्या. हें जावच्यार आयज आमी सगळीं जाणां दृढ निश्चय करया आनी जेजूक एकवटून रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी न्हय, देव आमचें सगळें घेता. जेजू आमचे भितर येता आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयता. सुस्कार भायर सरतना ही सगळी आमची चिंतना भावना बरी वायट पोजडी जेजूच्या नांवान भायर काडात भितरल्या भितर. आनी आमकां बरें दिसोंक लागतलें. सगळी खरोच कशी येतली आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताच्या बरेपणांत आमी भरोन येतले. स्वर्गांत तशें संवसारांत आमचें सगळें घडोवन लागतलें. आनी सुस्कार भायर सोडटना परतून सगळें भायर काडया, बरें वायट पोजडें कित्याक आहा तितलें. हिच्याच चिंतनांक भावनांक चिंतून रावचें न्हय, फकत जेजू. आनी हे परी जेजूच्या एकवटान रावली की आमकां सगळें बरेंपण तो दितलो. कुडीक पेकोवणी, गोठाय, शक्ती, मनाक आमची मनां उजवाडा येतलो ताच्या स्वतांत. आनी स्वतांत आमी उजवाडान आयली म्हणटच आमी स्वतंत्र जातले. कित्याक जेजून आमची सोडवण केल्ली आसा आनी तो जावन आसा आमचो सोडवणदार, तो जावन आसा आमचो धनी आनी तो आमचें जिवीत चलयतलो आनी आमी ताका सहकार करतले. आनी हें सगळें आत्म्याच्या पावंड्यार घडोवन येतलें. आतां तुमी
कुडींत मनात ओतम्यात मागण्यांत आसा. हे मागणे आमचे मदें समन्वय घडोवन हाडटा, म्हणजे एकपण कुडीच्या मनाच्या ओतम्याचें, हाका म्हणटा समन्वय, इंटिग्रेशन. आनी हे पडी भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर एकदम मुरगळटलो, कित्याक तो आमचे पासत मागता आमी जेजूच्या एकवटान हे पडी जियोंक, जशे भशेन ताणेन आपलें जिवीत सारलें, जेजूची उतरां आयकून पाळून आनी जिवन मरण, तेच भशेन आमी ताचे विनंतींतल्यान जेजूच्या एकवटान जिवन सुखीच्या बापायक आमी महिमा हाडटले. जेजू म्हणटा आमकां, हांव जिवीत, वाट आनी सोत. कोणूच बापाशी वचना, दोगोय म्हजे वरवीं. आनी हे पडी आमी मागण्यांत रावलीं की ना, गॅरंटी आमी बापाच्या सगळें एकवटान ह्या संवसारांत रावतल्या. आनी जेजून जशे भशेन मोगान सगळें पत्करलें, ते भशेन आमी भिरांतीन सगळें पत्करतल्या आनी सगळ्याक आमी मोगान ताच्या फुडें दितल्या. जेजू आर्कां वास महिमा तुका, कित्याक तुवें ह्या सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणीक, तुज्या भुरग्यांक ह्या एकवटान तुजें दवरलेलीं आसा. आनी आतां हे फुडें तुज्याच एकवटान आमी तुका एकवटान सारतल्या. सगळीं आमची देसां मागणी आसात ती मनांत हाडया. बाप साहेबा पासत आमचे इगर्जेचे फुडारी आसात ते पासत आमची घरचीं आसात मायपाय तांचे पासत ही फुडाकार दितात आमकां एथमीक पावंड्याचेर आनी घरांय पावंड्याचेर. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकाराक जे आमी निवडून हाडलेले आसा, पूण ते सगळे आपलेपणान भ्रश्टाचारांत आपलें जिवीत सादतात. तांचें जिवीत सगळ्यांचें आख्ख्या संवसारांत आसा तितलेय व्हड कारबार चलयतल्यांचें जिवीत बदलून खरें बरें करच्याक आमी विनंती करया. देवाच्यान कितें करूंक जायना म्हणून ना, तो करतलो आनी ताच्या वेळार तो सगळें घडोवन हाडटलो, ही खात्री आमकां आसा. पूण आतां आमी जियेता भिरांतीन जिवया आनी आमचें जिवीत सगळ्यांचें, जीं कोण बरीं आसा, जीं कोण दुयेंत आसा, जीं कोण मरण गेल्लीं आसा, तितल्यांकूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया आनी देवा बापाचो आशिर्वाद तांचेर पडूं म्हणून मागया. आनी हो भावार्थ जो आमी जियेता तशीच तुमी बसोनूच तो उचारुया. सतमानता देवा, सोरपदिकार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आनी द्वार मागे काम जल्मलो. 5 काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखी पिलो. तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. सकाळ चडलो, सोरपुदिगारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिव्यान मेलिल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान कथोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकठांय, वखदांचें दक्षिण, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आतां आमी आमचे भेटवणेक भाग घेवया, भेटवणेचें गायन घेवया. C21 कितें घालता तें आमगें C21. Yahweh
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें तुमचें बलिदान मागणी आनी देणगी देवा बापाक मागता तसली जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत कुसार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक काडून भागवंत फ्रांसिस्कान माप मेजोक नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवन उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काली आमी तुका वाखाणूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आमी वाखाणली व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो ल्हान युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुबुरनायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नोंदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोग दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरोन सुसुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बाबा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणे करोराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaco gut porgotuya. Tuja kursami punoci mokona bodri. Turenang kasuroi somya. Sonsaraja surgonara. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडोनी सोडवणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर दिसताले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून आयल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजून तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचे पती बागेवन झुजे बागेवन दोर दूत आनी सगळें तुका मानवल्यान हे सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमी न्हय, जेजू जो आमचे सोबे आसा तो हे मागणें बापाक म्हणटा आनी ताचे कुडीचे सांदे म्हणून आमी ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन ताचे बरोबर आतां आमी सगळ्यांची देसां आमचे पासत, घरच्या पासत, बिरगोची पासत, गोंयांत आमच्या राष्ट्रा पासत, भारत आमच्या देशा पासत आनी आख्या संवसारांतल्या देशा पासत आमी मागया आनी आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तशीच आसमान जावं. आमचो दिसपटो पुरायच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांयच पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सभेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारे जिविस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोन दुतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यान तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. जेजूची शांती सुद्दां घाल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया.
देवाचे शेले संसाराचे पाप कापले आमची कापलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप कापले आमची कापलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव वाचयतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका कोट्टा. तुजें सोदशिल्यो करशिल्यो म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. आतां तुमी थंयसरूच बसून रावात. हांव तुमकां कमयान घेवन घेतलो. पयलीं हे सायडीन सारको सकयल आनी मागीर ते सायडीन घेवन थंयसरूच राव बसूनच राव सगळीं बसूनच राव. हांव येता कमयान घेवन येतलो. D24 Kali's Moje Tupatretta. D24 page 60.
Jesus,
एकूच भावात आमच्या मनात, एकूच विश्वास आमच्यात आसा, एकूच भावात आमच्या मनात, एकूच विश्वास आमच्यात आसा, एकूच आशा आमची जिणे, कोशें सासन पावोवंक मोगलें, एकूच आशा आमची जिणे, कोशें सासन पावोवंक मोगलें. दोळे धांपया आनी जेजू आमचे भितर कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आसा. आतांच न्हय पूण सदांच आसा. पूण आतां तो आमकां जेवण कशें आत्म्याच्या पावंड्यार तो आमकां एकवटून जियेता आनी आमी ताका एकवटून जियेता. पूण हो संबंद आतांच न्हय, सगळ्यो गोश्टी आमी बाळगून दवरूंक जाय. ताका लागून जितली आमी रातची आनी सकाळची प्रॅक्टीस करतल्यार जेजूच्या एकवटांत रावंक, रातभर आमी ताच्या एकवटांत सारतल्या आनी हो एकवटाचो दीसभर आमकां जेजू भशेन मोबायल चार्ज केलो की ना, तेच भशेन आमी जेजू बरोबर उलयतल्या, आयकतल्या आनी ताका सहकार करतल्या. ताका कितें करूंक जाय पळय तें म्हजें सगळें करूंक हांव ताका पूर्णपणी सहकार करतलो, करतली. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमीन. आनी ह्या वेळार जेजू आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा, भितरल्यान आसा, तर हेय मागणी आमी ताका म्हणया आनी आमी जेवया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाका तार, म्हणजे क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कगळाच्या पवित्र कश्टानो म्हाका घट करा. तूं बरो जेजू म्हाका म्हज्या चितान आयक. तुज्या गायांनी म्हाका दवर. तुजे सुरशिलो कोट सुद्दां म्हाका कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका घटाय दी. भक्तां सांगता तुका वाकांच्याक आमेन. जेजू आर्क आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां सगळ्यांक एक कृपेन तुजे बदल्यान सगळ्यो गोश्टी तुजे कृपेनूच रावंक तूं आमकां दीर आनी आदार दी. उबी रावया. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून दर परगडणार आनी वीर बोक आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडून पावोवंक क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं. आमीन. मातसो गत बसात. आयज दोनूच प्रश्न करूं जाय.
साहेबाक कितलीं वर्सां जालीं गोंयांत आयिल्ल्या? 481 कितलीं? व्हेरी गुड. हिंच्या वर्सा आनी हिंच्या दिसा तो गोंयांत पावलो मायाचे 6 तारखेर 1542 वर्सां. हिंच्या वर्सा पावलो म्हणत सगळें ना. हे तुमी विसरोंक फावना, सगळ्यांनी मनांत धरूंक जाय. 1542 1542 वर्सां. हिंच्या दिसा मायाचे 6 तारखेर. ताका लागून 481 वर्सां भरतात. ओके, तर तुमकां सगळ्या जाणांक शबासकी दिता, कित्याक तुमी व्हडा भावार्थान येतात. आयज हांव तुमकां एक बेगीन दितलो. सगळ्यांनी ती आतां घालूंक जाय. आशिर्वाद दिवच्या आदीं तुमकां सगळ्या जाणांक हांव दितां. तर भाग्यन फाशीच्या नांवान हें तुमकां हांव दितलो. तर हाचेर हांव आशिर्वाद घालतां आनी हेराचेर. ताच्या आदीं थोड्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक मागीर थोडीक आमी विसरप. पयलीं सुवातेर फादर लिंडसे, कित्याक हो भाव ते सदांच करता. ते हांगसर आसना, पूण सगळो हो मिडियाचो भाव ते चलयता. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर हांगसर फाबियोला आनी तिचो घरकार कितलीं वर्सां जालीं चुकोन आसतना तीं येतात आनी आमचे बसत गायन करतात आनी आमकां आमची काळजां तीं उर्बेन भरतात. ताका देव बरें करूं. हो सगळो वेव्हार करूंक हांगसर आमच्या एशबनान म्हणून तूं फुडाकार घेतलेलो आसा. काल सांग चाय घेवन हांगसर तांचे कडेन दिल्लें आसा. ती आमकां मदत करतात. तांकां ताणें हें केल्लें आसा. आयज मांडावळटी केल्ली आसा. मेरी काणयेसान येता. 6 तारखेर ती आपलो सॅक्रिफीस करता. कामाक वचना, हांगसर येता. सेवक चाकरी करता. कित्याक जाय तुका? भावार्थान भागवन फाशीच्या मोगान ती येता आनी सेवा करता. तेच भाशेन आमचो भाव विल्फ्रेड तो हांवें हो फुडाकार घेतलेलो. तुमी आयलीं की ना हांगसर तान बेश्टीच वेचा आसतना कितें तरी एक उणो घेवन, उणो म्हणजे जेजून आमकां उणो दिलो न्हय, तेच भाशेन आमी तुमकां एक उणो दिता. तर एक पळय तरी कसो आनी कितें तरी मातशें पिवपाक. आदी आमी च्या करताले आनी च्या करूंक जायना. तर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बरोबर एक आमची भयण आशिल्ली, हांगसर ती वावर करताली. तुमी जाणात ती रोहिणी म्हणून. ती 23 वेळ पिडार जाली. देवान तिका वेली खूब वावर करताली. ह्यो वाती आमच्यो तिचो मिडियाचें काम. कोण आयलीं जाल्यार तांकां रांदून दिवपाक, बाकीची सगळी बंदोबस्त तिचो खूब वावर. दीस रात ती वावुरताली. पूण देवान तिका वेली. देवाक ती जाय आसली. तर तिचे पासून आमी मागया. देवान तिका सगळें सूख आनी सगळे पातकांचें बोगसोणें दिवन तिका जें बासायलां तें तिका फाव जावचें. हांगसर हेरूय आमकां मदत करता. आमचे भाव हांगसर येतात, वॉलंटियर्स. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. राजीव आनी बाकीचे आमचो भाव रेंझे म्हयन्याचे म्हयन्या आपल्या कारबाऱ्यांक धाडटा, वावराड्यांक धाडटा आनी सावन तो आमचो तयार करता. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या वांगड्यांक. त्याच बरोबर हें साफ करच्याक जी आमकां मदत करता आमची भाव भयणां हिंदू ती, पूण हांगसर ती वावुरता. तांकांय देव बरें करता. आनी तुमी हांगसर सगळीं आयिल्लीं आसा. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक व्हडा भावार्थान भगवानच्यान भक्तीन तुमी येतात आनी देवाचें भरपूर तुमी बेसांव घेवन वतात. पूण तुमकांच दोरी नाकात. तुमचे जिवितान तुमी एकवटान जियेशाय त्या सगळ्या जाणांक तें बरेंपण फावो जाता. आनीकूय जी हांवें जांकां देव बरें करूंक म्हणूंक ना तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. तर आतां हांव फास्ट तुमकां एक बेगीन दितलो. रोखडेच तुमी घालात आनी मागीर तुमकां हांव आशिर्वाद दितां. आनी मागीर थंयसर तुमी येताना भायर तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमी मागीर घरा वयची.
आमीन.
तुज्या भयणीन भावनो तुमकां सगळ्यांक हे बेत दिलेले आसा ते तुमी गोंयांत घालात ते तुमकां बोल्सान घालून दिवंक ना ते तुमच्या गोंयांत घालात कित्याक सायबीण माय आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी हे बेंतीन आतां बागेन फ्रांसीस शेवेराच्या ताच्या नांवान आनी सायबीण मायच्या मानान ते तुमकां दिलेले आसा तुमकां दोन दिवंक जाय एकूच दिलेले आसा कित्याक तुमी जी हांगसर आयिल्ले आसा तुमी आतां साक्षीदारां कशीं घरा येतल्या बेश्टेच दिवंक ना तुमकां हें पूण खरेपणी जें घालता आमी ताका मान आसूंक जाय आनी त्या माना प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय तर हांव तुमचे पासून मागतां आनी तुमी एकामेका पासून मागात आमचे पासून मागात सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया तुमचे तकले बागोवन तुमी हो आशिर्वाद घेवया सगळ्या संत भक्तांची आज आमी परब समरमतांव तांची महिमा आनी संतोश देवाक थावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं आमेन संत भक्तांच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटों तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमची काळजां आनी मन तुमी लावन सर्गेच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सुभा आनंद भरीत आसा तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोष भोगून पावूं आनी सुरबुद्धीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सगळें देवूं आनी तुमचे सगळें सदां आसूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा तुमच्या गळ्यांत एक बेतीन आसा न्हय तुमी हात जोडा दोळे बंद करा आनी म्हज्या उपरांत हें मागणें म्हणात भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आमचो जीव झगडलेलो ह्या पासोन बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जोण एकल्यान आपणाक जायतें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा मागचें आनी सायबीण माय आमचे बरोबर आसा तिचे कडेन मागात आमच्यो द्रेग बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा आमेन Yeah.